न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ल्या। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां सगळ्यांक येवकार। दर दिसा घडपी घडणुकांचो धांवतो नियाळ आमी ह्या न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान तुमकां दितात। तर आयच्या दिसाच्यो बातम्यांचो आढावो घेवया। आयज सकाळच्यान खुबश्यो घडणुको घडल्यो, तातलीच एक म्हळ्यार सांखळे भाजपा कार्यालयात जाल्ली चोरी। तर ह्या विशींची सविस्तर म्हायती जाणून घेवया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या खोर्जवेकारा कडल्यान। सांखळे भाजपा कार्यालयात जे मुखेल दार आहा ते फोडून चोरांनी सुमार तितून जे 2 मोबायल आहले ते फारिल्ले आसा। आनी ही जी घडणूक आहा ती शेनवारा घडलेली आसा। सध्या तर दोग दुबावीत आहा ते तांकां ताब्यात घेतले आसा आनी तेंची आतां विचारपूस सुरू आसा। अजून मेन म्हणजे एक अजापाची गजाल म्हणजे तुमी आयकलेलेच आसतले की कोणाची घरां फोडटा, बंगले फोडटा। पण आतां सध्या अश्यो घडणुको येता की आतां कार्यालयां फोडपाक लागला आनी ते बी भाजपाचे कार्यालय फोडपाची ही जी घडणूक उक्ताडार आयल्यान सध्या खवदळ मातलेलो आसा। ही जी बातमी तुमी सेंट पी एम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। दुसरी जी बातमी आहा ती म्हणजे गोंयांत धरणाचे चुकीचे वेवस्थापन आनी व्हडल्या बांदकामांक परवानगी दिल्ल्यान आतां गोंयकारांक खंय 4 वरां सुद्दां उदक मेळपाक कुस्तार जाल्ले आसा अशें दक्षिण गोंयचे खासदार विर्यातो फर्नांडीस हांणी सांगलेलें आसा। आनी ह्याच बाबतींत ते आयज भौशीक बांदकाम खात्याचे मुखेल जे अभियंते आहले तांकां तेंच्यांनी भेट दिलें आनी तांकां निवेदन सादर केलें। तांच्यांनी अशें सांगलें की हे सगळें समज उदकाचो जो प्रश्न तो सुटावो करपाक नवो मास्टर प्लॅन करपाची गरज आसा म्हणून सांगलेलें आसा। हेचेर तांच्यांनी मागणी केल्या की हो जो मास्टर प्लॅन आसा तसो बेगीनूच करचो। आनी तांच्यांनी हें बी म्हटलां की जे उदका स्रोत मंत्री आसा सुभाष शिरोडकर तांच्या जे मतदारसंघान धरण आसून सुद्दां थंयसरले जे कांय वाठार आहा ते उदका खातीर वळवळे काडटा। तेंच्या तितून अशें जालें की परिस्थिती कितें जाता अशें तांचें म्हणणें। ही बातमी तुवें सेंट पी एम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तिसरी जी बातमी म्हणजे राती एक म्हापसा वाठारान एका फ्लॅटाक उजो लागलो आनी हो जो उजो लागपाचें कारण म्हणजे फ्रीज आहा तो शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान ते उजो पेट घेतलेलो आसा आनी सुमार 1 लाखाचें लुकसाण जाल्लें आसा। सुदैवान थंयसर उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून तो उजो नियंत्रणान हाडलो, पण सुदैवान कोणाकूय जिवीत आनी जावंक ना। ह्यो तिनूय बातम्यो तुवें सेंट पी एम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। थँक्यू ऐश्वर्या। तशेंच आयज 52वे सरन्यायाधीश म्हणून BR गवई हांणी सोपूत घेतिल्लो आसा। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी हो सोपूत तांकां दिल्लो आसा। त्या भायर प्रधानमंत्री तशेंच हेर जे ज्येश्ठ मंत्री आशिल्ले ते ह्या सुवाळ्याक उपस्थित आशिल्ले। तशेंच आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार फाटले कितलेशेच दीस जाले मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय उर्जा मंत्री जो आसा तो येवन गेल्ल्या उपरांत ताच्या स्टेटमेंटा खातीर जे विरोधी पक्ष फुडारी आशिल्ले तांणी गोंयांत न्युक्लियर प्लांट हाडटा हाचेर विरोध करून साबार स्टेटमेंटां केली। मात आतां मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी स्पश्टीकरण दिल्लें आसा की गोंयांत अशा खंयच्याच तरेचो प्रकल्प जो आसा तो येवपाचो ना। खासा करून न्युक्लियर प्लांट पावर प्लांट जो आसा तो येवचोच ना, हाडचेच ना अशें तांणी स्पश्टीकरण दिल्लें आसा। फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या केरकारा कडेन। तुमकां खबर आसतली सांग्यार कस्टमर वाठारांत फाटले 3 दीस जाले उजो लागपाची घडणूक घडिल्ली। देखून उपरांत आतां हो उजो लागपाचो प्रकार जो आसा तो उजो पालोवपी दळान ह्या वाठारांतलो उजो नियंत्रणांत हाडिल्लो आसा। तशेंच बेकायदेशीर रितीन कॅमिकल वेस्ट डंप तशेंच ह्या कॅमिकल वेस्टाक उजो लावपाच्या प्रकरणांत 2 जाणांक अटक केल्ली आसा। हातूंतलो मिराबाग रावपी सुरेश नायक आनी नावेलीचो कंत्राटदार दिनकर पटेली ह्या दोगा दुबावितांक अटक
कुडचडे पुलिशेन अटक केला. तशेंच दुसरी जी म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हळ्यार सांगेकुर्डी वाठारांत आशिल्ल्या श्री सोमेश्वर देवळा कडेन वचपाचो रस्तो सद्या उदकाबंदा आसा. साळावली डॅमाचे उदकाची उदक कमी जावंक नाशिल्ल्यान सद्या कुर्डी हांगा वचपाचो रस्तो उदकान बुडिल्लो आसा. ताका लागून 18 मेक जावपी सोमेश्वराचो उत्सव फुडें धुकल्लेलो आसा, मात रद्द जाल्लो ना अशें देवस्थान समितीचो सदस्य गुरू कुर्डीकर हांणी सांगिल्लें आसा. तिसरी जी म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हळ्यार मडगांव रवींद्र भवनाक इफ्फीचें करपा खातीर आतां दुरुस्ती काम सुरू करपाचें आसा. हाका लागून 2 म्हयने हे रवींद्र भवन बंद उरतलें. देखून जुलय आनी ऑगस्ट म्हयन्यांत रवींद्र भवनाचें मुखेल सभाघर बंद उरतलें अशी माहिती मडगांव रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष राजेंद्र तालक हांणी दिल्ली आसा. आनी चवथी जी म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हळ्यार बेताळबाटी पंचायत वाठारांत फाटल्या कांय दीस जालो उदकाचो उणाव आसा. मात पंचायत जाता तितले शक्य आसा तितले उपाय काडपाचो यत्न करता अशें थंयच्या थळाव्या सरपंचाचें म्हणणें आसा. मात उदकाचो उणाव आसून लेगीत मेगा प्रकल्पांक उदक उपलब्ध आशिल्ल्याचें प्रमाणपत्र कशें दितात अशें पंचायतीच्या उपसरपंचान प्रस्न केल्लो आसा. ह्यो चारूय बातम्यो सविस्तर 7 वरांचेर पळयात. तरेश्वरीन आमकां खूब म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा. मडगांव रवींद्र भवन जें आसा तें इफ्फी खातीर केंद्र केल्ल्या कारणान जुलय आनी ऑगस्ट ते 2 म्हयने जे आसात ते मुखेल सभाघर जे आसा तें बंद उरतलें. तशेंच आनीक ताणें बातमी सांगली ती म्हळ्यार कुर्डी उत्सवा विशीं. कुर्डी सोमेश्वर देवूळ जें आसा थंय उदक अजून कमी जावंक नाशिल्ल्यान सद्या जो पळय 18 तारखेक तांचो उत्सव जावपाचो आशिल्लो तो फक्त पोस्टपोन केल्लो आसा. जो उत्सव आसा तो रद्द करूंक ना अशी म्हायती जी आसा ती देवस्थान समितीच्या वांगड्यांनी दिल्ली आसा. तशेंच आनीकूय अशा म्हत्वाच्या अपडेटां खातीर गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरू नाकात. त्या भायर 8:30 वरांचेर टॉप 25 आमचें लायव्ह आसता तेवूय तुमी मुजरत पळोवचें. तर हें न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हिरण्येश आडारकारा सयत हांव दिप्ती काकोडकर. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय